पापाचे दयावे कोटा नामा सौम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर माका. मुगच्छ भाव भयणीनो, स्वागत तुमकां मिस्सच्या बलिदानाक. आपुरबाईचें बलिदान श्रेष्ठ बलिदान आज जेजू मुखार आमी समर्पीत करता आसतना उडा सकाळी आमगाच्या आमची जिणी आनी ती संपूर्ण तरान जेजूच्या हातान दिवया आनी मिस्सचें बलिदान पवित्राच्या नांवे आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. क्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, सोडवोनदार येता आसतना आमी ताच्या सांगाता रावो जाय तर त्या प्रमाणे आमची क्वॉलिटी आसत जाय. क्वॉलिफिकेशन आमी म्हणटा हांव घेताळे तुजें क्वॉलिफिकेशन घेतलें म्हूण आमी विचारता. कित्याक त्या पोस्टाक ते क्वॉलिफिकेशन आसल्यार मात्र आमी थंय होंदोंक जाता. त्याच प्रमाणे सोडवोनदार येता आसतना सोडवोनदारा सांगाता आसोंक आमची क्वॉलिटी भोव मोगाची जाय मैपस जाय पातक नासतना जिणेची येवन आनी एकदोळ पातक आसल्यार तें पातक आमी रोडोवन पाश्चात्ताप पावोन नव्या जिवनांत आमी जियेत आसतना सोडवोनदार आमचे थंय येतालो. हर एका दिसा हर एका घडये हर एका मिस्सच्या बलिदानांत सोडवोनदाराक सेवच्याक आमी तयार आसा. देवाच्या उतरां मारिपास सोडवोनदार आमचे थंय येता. नानंत्या जाग्यांनी तो आमचे थंय येता. हर एक घडये येता. त्या खातीर संत पावल म्हणटा कळमीत नासतना तुमी मागोन देवाच्या वर्त्या हजरे खातीर तुमची वाट सदांच तयार दवरा. आनी ती तयार दवरता आसतना आमची काळजां मनां नितळ करन सोडवोनदार आमच्या काळजान सदांच चिवोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आमच्या पातकांचे दुखदन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेल सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदां देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कोर सोम्या सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या सोम्या काकलूत कोर सोम्या सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या काकुतीच्या बापा सोडवोनदार आमच्या मध्ये येता आसतना ताच्या वर्त्या येण्या खातीर आमची काळजां पिनून नव्या जिवितान आमी भरून ताका वर्तो स्वागत करचें आनी उपकार मागच्याक आमची वाट तयार करून तूं आमकां कृपा दिताय. त्याच प्रमाणे हो सोडवोनदार आमच्या काळजान मनान आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबान आमच्या ससमान आनी ह्या सगळ्या भुंयत ताचे अस्तित्व आसा करून नवे सावन जिवंक आमकां पाव करून दी. हे आमी मागता आमच्या समयाचो पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. देव सुखद येतलो आनी आमची सोडवण करतलो. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आराणे आनी सुकलेली भुंय संतोश भरीत जावं. पाड पडलेली भुंय उल्हासूं आनी फुलूं. सळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं.
ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गावं. तिका दिल्या लेबननाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो, आमच्या देवाचो प्रताप. तकलेले हात घट करा, अस्कत दोंपरां थीर करा. भिमकुऱ्या काळजांच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवन तो येता, पारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुडयांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदवा मेरवा भाशेन तोंटे उडतले आनी मनशांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. तांतल्यान एक राज रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली, कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली. गितां गावून ती सियोनाक येतली. सशनीक संतोश तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोश आनी आनंद ती भोगतली, दूख आनी रुदान फळोवन वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. सौम्या सोडोंक तू ये, सौम्या सोडोंक तू ये. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्यांक न्याय नितीन जोड दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांचे सांकली तो तुटोन उडयता. ये सौम्या सोडोंक तू ये. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, भुकेल्यांक मीठ उबे करता. सर्वेस्पर पारगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवेंक तोच सांबाळता. ये सौम्या सोडय आमकां, ये सौम्या सोडय आमकां. दुसरें वाचप जाकोबाच्या पत्रावेलें वाचप. भावां भयणीनो, सोमी हे पर्यान सोंसणीकाय दवरात. शेतकामत्याचो उगडास करात. जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा धरून तो शरद कालाच्या आनी वसंत कालाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता. तशेंच तुमी सोंसणीकाय दवरात. तीर आसूं तुमचो बरवासो, कित्याक सोमी येवचो जालो. तुमचेर कास्तीचें फर्मोण पडो ना जावंक भावां भयणीनो एकामेकाचेर गुणगुणू नाकात. हो पोले नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. म्हज्या भावां भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलयल्यात त्या प्रवाद्याचो उगडास करात. तांकां खूब कोश्ट दोग सोंसचे पडले, तेन्ना तांणी ते व्हडे सोंसणीकायेन घेतले, तर तांची देख घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा,
दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटू ताणे म्हाका धाडला सर्वेस पोराक सई सई सर्वेस पोराक सई सई सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सामा त्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या तवळ क्रिस्ताच्या कृत्याविशयांतली खबर बंदेत असल्या सुवांच्या कानांत पडली असता ताणें आपल्या सिसांक धाडणे जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें येवसो आसा तूं तुंस वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयत जाय जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें फाटीं वस आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा कोडे पळयतात थोंटे चलतात कडकार नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता म्हज्या विशयांत जसो पावार्थ दंडळटा तो बागी जसो पावार्थ दंडळना तो बागी जुवांचे सीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जमा लागीं जुवां विशयांत उलोवंक लागलो तुमी कितें पळोवंक म्हणून आरण्याक गेल्यात वाऱ्याक दलसो चिवो गाय न्हय तर कितें पळोवंक गेल्यात नाजूक वस्तुरां न्हेसलेलो मनीस गाय नाजूक वस्तुरां न्हेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात कितें तर तुमी पळोवंक गेल्यात एक प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद प्रास वर्त्याक ताचेच विशयांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा तो तुज्या येण्याक जी वाट तयार करतलो सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गीच्या राजांत कानीस आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एलिझाबेथेच्या प्रस्तुतपणा वेळार तिका कुमोग करून गेली मोरी माय आणि मोरी माय एलिझाबेथे भेटताना तांच्या मदें जाल्लो व्हरतो संवाद बोवा प्रभूची सता उगडापी करता एलिझाबेथ म्हणा लागली देवाच्या मातेन म्हज्या लागीं येवचें हें कसलें वर्तें बाग म्हाका फावो जालें देवाच्या मातेन म्हज्या लागीं येवचें तर ही उतरां एलिझाबेथीच्या तोंडांत आयलीं तर एक उगडापण थंय जालें देवाची माता मोरी माय आनी तें एलिझाबेथीच्या उतरांनी उगडापें जालें तर तिणें सांगिल्लें न्ही तिका पवित्र आत्म्यानच तें कळीत केल्लें आनी पवित्र आत्म्याक धाडिल्लो देव जावन आसा ताणें मोरयेमायक आपली देवाची माता म्हणून विंचल्लें आनी त्या देखून मोरयेक देवाची माता म्हणून देवान आपयलें उपरांत पवित्र आत्म्यान आपयलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल एलिझाबेथान आपयलें आनी आज आमी सर्वां मोरयेमायक देवाची माता म्हणून आपयता हें तांच्या मिलाखाते वरवीं जालें दुसरी मिलाखात आमी पळयता जेजूची आनी स्नानीक जुवांची आनी ह्या मिलाखातेन आमकां कितें पळोवंक मेळटा ह्या मिलाखातेन आमकां पळोवंक मेळटा जुवां म्हणटा पळय ती देवाची शेळी तो दाखोवन दिता आनी आमकां बायबलान बरयल्या प्रमाणें तुज्या पडला वसो तो तुजी वाट तयार करतलो तुज्या फुडल्यान धाडटा म्हज्या दुताक म्हणटा तो आनी तुज्या येण्याक तुजी वाट तो तयार करतलो त्या देखून स्नानीक जुवांक व्हरतो स्नान वो जेजू दिता कित्याक म्हळ्यार आणे वाट तयार केल्ली आनी वाट तयार केल्ली आपण व्हडलो म्हण सांगोंक न्हय आपणा श्रेश्ठ म्हण सांगोंक न्हय आपणा व्हरतो म्हण सांगोंक न्हय म्हज्या उपरांत कोण येता तो व्हरतो तो श्रेश्ठ तो महान आनी असलें एक सत इगज मातेंत आज आमी पळयता जर सगळ्या बायबलांत आमकां पळोवंक मेळटा
सगळ्यांनी उसरची ती उतरां स्नानीक जुवांच्या वर्त्या मापांत ती आमकां पळोवंक मेळटात. ही जावन आसा देवाची शेळी आनी त्या शेळेच्या फाटल्यान गेल्लो कोणूच नास जावचो ना. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत आमी कितें पळोवंक जाता. जॅकोबाच्या पात्रांत म्हणटात एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. मनशां जाल्यार तुमचीच जडती जातली. त्या देखून जेजून म्हणलें ती उतरां कोणा वयर जडती म्हणून वचनाकात. आनी कोणा वयर तुमकां कितें राग आसा हग्यां आसा ते सगळें तुमी सोडूंक जाय. आनी त्या खातीर नितीदार तुमच्या दारवट्या लागीं रावतना तुमची जिणी असली नीती करताच्या मुखार प्रसन्न जावंक जाय म्हूण तो आमकां सांगता. तर आतां जुवां विशयांत कित्याक इतलो व्हडलो प्रावाद जेजूचो प्रावाद जावंक कारण इतलेंच जें कितें काम ताका दिल्लें तें काम बऱ्या तरान ताणें सांबाळिल्लें आनी त्या प्रमाणें तो करतालो. कित्याक हो दुबाव जुवांक उदेलो. जुवांव कित्याक ताच्या सिसांक धाडटा वस गाय येवंक आसो मेस्सिया म्हूण पळोवच्या खातीर धाडटा गे म्हळ्यार तडबडी तो दुबाव क्रमेण आसता. आज जायते जाण हांव तो हांव वो हांव तें हांव तो म्हूण जायते जाण येतात. अशें आसतना दुबाव खंडीत जावन येतालो. पूण तांची विणसण करच्याक आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागोवन घेवंक जाय. आनी त्या वेळार सत कितें खरें कितें सगळें आमकां तो उगडापें करता. त्या प्रमाणे सिसांकी जेजू सांगता आशिल्ल्या जायत्या ताचे सांगता जियेल्ल्या त्या सिसांक सयत दुबाव आयिल्लो. दुबाव येवन तडबडी ते चिंते लागले वस गाय क्रिस्त. आनी खरेक त्या पेद्रोन सांगचें पडलें तूं जावन आसाय क्रिस्त चिव्या देवाचो पूत. तो अनुभव जो हांव क्रिस्त असो भोगुल्लो जाल्यार इल्लो दुबाव ताका आयलो. पूण केन्ना ताका खात्री जालें ताच्या वर्त्या कार्यांनी. त्या उपरांत तो संपूर्ण तरान ताची वाट नितळ करूंक लागलो आनी ताका वाट सारकी करून सडवंदाराक सगळ्यांनी वळखोवच्या बरी ताणें ताचे परगटणी केली. आनी आज आमी मगेचे भावन आनी भयणीनो हांव आनी तुमी कितें परगटणी करतले. आमच्या जिवनांत क्रिस्त परगट करूंक आसा. कित्याक मार्कस एवंजल चॅप्टर 16 वर्स 15 आतां भोव वापरबाय तरान सांगलां जेजून वसा आनी म्हजी सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगट करा. सगळ्या जिवींक परगट करा. आज आमी कसली सुवार्ता परगट करूंक जाय. आमी सुवार्ता परगट करूंक जाय जेजूच्या मोगाची, जेजूच्या मायपासाची, जेजूच्या काकुतीची, जेजूच्या दयाळ्याची. जेजून कशें ताच्या भुरग्यांक सांबाळलें त्या प्रमाणे आमी एकामेकाक तांच्या उणेपणांत, तांच्या अस्खदकायेंत, तांच्या दुबळीकायेंत, तांच्या एकांतपणांत, एकसुरपणांत आमी तांकां आदार दिलो जाल्यार आमी तांची वाट सुगम जावंक तयार जातले. हांव जेजूचे वर्ते कार्य मुखारसून व्हरूंक जेजून दिल्लें तें मिसांव अपुरबाय तरान सांबाळच्याक सोडवंदार येता. आनी तो सोडवंदार आमच्या काळजान येता आसतना आमी उदास जावया, बऱ्या मनाची जावया, सोम्या बरी आमची मेटां अपुरबायची जावं दी. आमेन. आमचो भावार्थ त्या एका निजा देवा तें आतां आमी उसारुया. एकच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गाणी प्रितुमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवा सकलो पूत तो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवतान देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवतान जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैं बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत. सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी अवकारमेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पांच पिलतकाळ ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो. सर्गांत चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तामनीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलीक आनी दोन उतरे स्थापले
देवसभे सत मानता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, भो आपुरबायचो संतोष भरीत हो तिसरो आयतार गावदते संडे म्हण आमी म्हणटा. आनी आयच्या दिसा संतोष कित्याक सोडवनदार येवंक आसा. आमची काळजां आनी ती वाट नितळ करच्याक आमकां आपोवणें दिलां. आनी ह्या संतोष भरीत आयतारा आमी संतोष पावया लागींच आसा ती घडी आनी त्या घडयेक खरी तयारी करच्याक सोम्यान आमकां ताचे कुरपेन भरच्याक आज मागया. आख्खी पवित्र सभा ताच्या हातान दिवया. आमी सर आमची जिणी ताच्या हातान दिवया. आमची कुटुंबां ताच्या हातान दिवया. पिडेच आसल्या भावा भयणींक, अनाथ आसल्ल्यांक, कश्टांनी आसल्ल्यांक, गरजेवंतांक सगळ्यांक ताच्या हातान दिवया. कित्याक ह्या दिसांनी जायतीं बरीं कार्यां आमच्या द्वारे जाता आसतना त्या गरजेवंतांक आनी दुबळीकांत आसच्यांक पिडेस्तांक आमची ससाय लाबोवन दी. आमचो आदार तांकां मेळोवन दी. चड आनी चड मापान आमच्या जिवनांत कितें सकडी बरें करूंक जाता यथेश्ट मापान हर एक लागीं बरें करूंक देव आमकां पाव करून दी. आमेन. संतोष भरितायच्या वो त्या दिसा काणेको घेऊन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वो त्या मोगान तुका स्विकार तू कर ये बापा. स्विकार तू कर ये बापा. उंडो गोवासो वायंदाकासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टासो. उंडो गोवासो वायंदाकासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टासो. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मगळ बापा आमी भेटत हांव ही काणी व्हडा संतोषान आनी उल्हासान बरोवन दी. चड आनी चड मापान आमचे जिविताचे तेणें तुका समर्पीत करच्यांक आनी आमच्या तांगे परती सेवा हेरांक दिवच्यांक ह्या काणकेद्वारे आमकां तो निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सते आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सडवंदाराच्या वर्ते येणे आमचे थंय जाता आसतना त्याच व्हडा संतोषान भरच्यांक तुजो मोग आमचे थंय तुवें व्यक्त केलो. त्या मोगाची रूपकारज आमकां नेमली
आणि त्याच परीन क्रिस्ताची देख घेवन आमी आमचें जीवन हेरां खातीर त्या करून आमकां शिकयले. त्याच क्रिस्तान आमच्या बसत संवसारा येवन आपलो जीव समर्पीत केलो आणि नव्यान आमकां रोपेत केलो. त्या संतोच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 darbaraso सर्वेस पोतो, सर्गानी संसार, भरला तुझ्या वैभवान, उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय. बाबा खरंच तू पवित्र, दोन सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत. आपल्या सुखुशाने कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळें हो तुमी समेस घेयात आणि कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हातलें पियेयात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णे काळचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purgatory. तुझ्या कुत्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडूंक आमी तुजे लागीं विनंती करता. आज प्रत्येक तरा मागता सगळ्या पयस सभे खातीर जेच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आसतना तेच पयस सभे खातीर आमी मागता आसतना तस वर्त्या तरान आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवन दी. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेजता. पवित्र आत्मारे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बग्यान बापा, सर आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. संतोश बरी ते आयच्या दिसा ओ अपुरबायचो आयतार आमी संभ्रमता.
खरो संतोष आमच्या काळजान मनान एकामेकांत आमच्या कुटुंबान आमच्या सेसमरा आमच्या सगळ्या पवित्र सभेन हो संतोष उमाळोवन दी उपसोवन दी चड आनी चड मापान परसळोवन दी ओंकार मेरे देवाच्या मागीर सांगत भगयान देवन दिताना तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो साम फ्रांसीस साम पाद्र पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यान मोगाचे आणि आवरबाईचे प्रार्थना आमकां सिकेला भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायडांतले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायडांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान तकतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकारांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपरमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सुवे आस माय मोग असो एकवटाचो आनी संतोष बरी संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले तुमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले पळया देवाची शेळी आमचो सोडवंदार व्हडा संतोषान ताका आमच्या काळजा मनान आमच्या जिवितांत ताका आमी स्वागत करया जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत
कर पूजा करा. सोडवंदार येऊनचो वेळ लागे पावला. वाट नितळ करा. प्रार्थया सपददा बापा हा गणित मोगान तुझ्या क्लास पुत्या संसारात दांडिली ते वर्ते घडी बोव अपूर्व आणि विशेष त्या घडयेंत आम्ही बघिता जाल्या तुझ्या मांसा आणि रक्ताद्वारे आमचे पोषण आणि पालन तुवें केलाय. ह्या द्वारे आमची पातकां बगसून सस्ते जिविताच्या वाटे तुवें आमकां पायलाय. चड आणि चड करून वो खरो अनुभव आमी सोडून आमचे जिवीत तुका समजरकें जिवीत करूं आमकां निर्मी. आमी मागता आमच्या सम्यांक तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पाद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मग शबान आणि बिणीन बापरबायचो संतोषाचो आयतार वो आद्वंसाचो तिसरो आयतार गावदते सणे म्हणटा आमी आणि तो संतोष बरी जावच्या कित्याक सोमी येवचो वेळ लागींच पावला आणि हर एका दिसा तो तुज्या काळजान म्हज्या काळजांत येताना संतोष बरीत आमी जावच्याक उलो आसा. तर सदांच संतोष बरी जावन सोम्याक आमच्या जिवनांत बगिता जावच्याक अवकाश दिवच्याक वचन्यात ख्रिस्ता शांतीन आणि मोगान थमकान धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संतोष संताप मुक्ताता संतोष उपसाता संतोष भक्ता चिंताना. हालेलुया. जेसू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका दोदिता कसलेच पिरांत म्हाका ना. संताप मुक्ताता संतोष उपसाता संतोष भक्ता चिंताना. हालेलुया. जेसू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका दोदिता कसलेच पिरांत म्हाका ना. कसलेच पिरांत म्हाका ना. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दे आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भगवान कुसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमेन.